गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग. तर कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली आणि आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर आयज न्ही सोमार, मंडे आयज. आता तुम्ही म्हणटली सकाळी सकाळ फुडें रेडी जावन न्ही आमी खंय वता का म्हणून. म्हटलं हांव आतां रेडी जावन खंय वता का म्हणून. तर आयज खंय वचना, वचून येयलें हांव ऑलरेडी. आयज न्ही सकाळी सकाळी मार्केटान गेल्लें. एक्चुली असो प्लॅन कांय नाशिल्लो. सकाळी आयज न्ही बेगीन उठली, राती करंट गेलो, म्हणल्यार लायट गेली आमच्या हांगासर 3:00 3:30 समथींग. ती येवकूच नाशिल्ली सकाळी. तर गरमेक आनी न्हीद पडटा, कशीच न्हीद पडना जाली. तर सकाळी बेगीन उठलेले सगळें बेगीन करून मोकळे जाले. मागीर म्हटलें हेका चल आयज मंडे न्ही मातशें मार्केटान वचून येवया. म्हाका न्ही मोठी वांयगी जी येता पळय भरते एंड ऑल करपाक, तसली वांयगी जाय आशिल्लें मोठे अशें. तर पळोवन येवया म्हटलें हेका मार्केटान वचून. तर मार्केटान गेल्ली सदाशिव गड्यार. पण जे जाय पळय तें मेळना, जे नाका आशिल्लें पळय तें घेवन आयला. आतां नाका आशिल्लें इन सेन्स जे चिंतून आशिल्लें जाय म्हणून पळय न्हू तें घेवन येयला आतां. तर ब्रेकफास्ट बी कांय करून नाशिल्लें. केली च्या करून दिल्ली. हॉर्न पालाल तूं ब्रेकफास्ट बीन कांय करपाक घेवन तें सगळें घेवन बसनाका, लायट ना न्ही, बेजार येता पयलीं तशें म्हणपाक लागलो. तूं बेश्टी इल्ली ब्लॅक टी कर, आपूण बिस्कीट खावन च्या पिता, मागीर मार्केटान येता आसतना कितें घेवन येवया अशें म्हणून. तर म्हटलें हां ओके, असो चान्स पडलेलो सोडपाक जाता तो, म्हणल्यार भायर ब्रेकफास्ट करप, भायर जेवण करप, तो चान्स हांव केन्नाच सोडना. तर म्हटलें हां ओके आसूं म्हटलें, मागीर येता आसतना कितें घेवन येवया म्हणून. आनी आतां येता आसतना न्ही वांयगी मोठी तर मेळुना, बारीक वांयगी मेळ्ळा आनी पणसाचें घरें मेळ्ळा, तें सगळें घेवन येयलां. दाखयता तुमकां. जस्ट घरा कडेन पावल्या, 10:30 पावणे 11 जालीं. 11:20 मिनटां आसा. आनी जें कितें हाडलां पळय तें दाखयता तुमकां. किचनान अश्योच दवरल्या पिशव्यो हाडून, अजून काडू बी ना. म्हाका न्ही मोठी अशी वांयगी जाय आशिल्ली, बट मोठी वांयगी मेळना. जे एकूच वांयगी आसता पळय मोठे भरत करपाक, सो तशी वांयगी जाय आशिल्ली. ती वांयगी मेळुना, असली वांयगी मेळ्ळी. तर ही वांयगी हाडल्या. आयज काटे आसा हांकां तोपताय पळय. तर 50 रुपयाचे वांटे घातलेले. तर ही 50 रुपयाक 3 वांयगी हाडली. तर हे एक मातशें मोठे अशें आसा न्ही, हेजे आयज भरत करतले, सोमार न्ही आयज. आनी हें हाडलां घरे, कापे घरे न्ही ते आशिल्ले, थंय वांटे घातलेले 50 रुपया ही एक पिशवी. सो हे हाडले. अजून खावं नाशिल्ले, उश्टोना आमी अशें म्हणून हे पणसाचे घरे घेवन येयले. आनी हो ब्रेकफास्टाक हाडला. तर पणसाचे घरे बी जे आसा पळय ते बी आमी विकतेच खातात. कोण अशी सिटीन बी रावता पळय ती अशें करून कितें पणस, आंबे, काजू सगळे विकते खातात. आनी हांव गांवांत रावून बी सगळें विकतेच खाता. पणस जाल्यार बी विकतेच हाडून खाता एवरी इयर. पयर तुमी पळयल्ले बिबे बी विकतेच खाता, घोटां बी जाल्यार बी विकतीच सोदपाक जाय हांवें. असलेच आमचे गांवांत रावून बी हांवूय विकतेच खाता. लोक सिटीन रावता ते खाता. तर हे आयज आतां घरे घेवन येयला, ते खावपाक जाय. आनीक पयलीं म्हणल्यार ब्रेकफास्ट करता, चेंज बी कांय करूना, जस्ट भितर सरला आनी पयलीं मोबायल ऑन केला. हे हांगा दवरला न्ही, रुमाक सुद्दां वचूना अजून. तर पयलीं न्ही चेंज करता, ब्रेकफास्ट करून घेता आनी मागीर रांदपाच्या टायमार मेळटा तुमकां. आयज रेसिपी बी कांय ना, हांव तें बी सांगता. ह्या दिसा खूब म्हणल्यार 2-3 रेसिपी ज्यो आसा पळय त्यो कंटिन्यू शेअर केल्या तुमच्या वांगडा, तेका लागून आयज रेसिपी बी कांय ना. आनी आयज कांय स्पेशल अशें जेवण बी ना, फक्त दाळ भात तेच आनी वांयग्याचें भर्त केलें. जाल्यार मागीर दाखयता तुमकां. रेसिपी अशें ना, कितें करता तें मागीर दाखयता तुमकां. चला तर च्या बी पिवया आनी मेळया मागीर.
तर म्हाका न्ही हांगासर एक वांयग्याची भर्त जी आसा पळय न्हू तेजी रेसिपी दाखय म्हणून कमेंट आयिल्लो. वांयग्याचें भरत जें आसा पळय न्ही, वांयग्याचें भरत म्हणत जावं वांयग्याचें भर्त जें आसा पळय न्ही तेजी न्ही रेसिपी जी आसा पळय ती ऑलरेडी म्हाज्या चॅनलाचेर अपलोडेड आसा. सो तेका लागून न्ही हांवें हांगासर डिटेल जें आसा पळय न्ही तें कांय शूट करूं ना. जस्ट न्ही हांव रांदतालें पळय न्हू त्या बारीक बारीकशे क्लिप्स जे आसा पळय ते तुमच्या वांगडा शेअर केला. व्हडलें कांय ना, जस्ट न्ही बैंगन जे आसा पळय न्हू तेका मातशे कट्स घातल्यात. तुमी सुरयेन कट करपाक शकता जावं फोक जो आसा पळय न्हू तेच्या हेल्पान तुमी हांगासर तेका होल्स करपाक शकता. ते गॅसाचेर दवरून हांवें मातशें बरें भाजून घेतलें. भाजून जालें की ना वयल्यान तेजे साल जे आसता पळय न्हू ते काडले आनी मातशें थंड जावपाक दवरलें. आनी सायडीन न्ही हांवें सर बारीक चॉप करून कांदो घेतलो, थोडीशी सोय, कोथमीर, मीठ घातलें तितूंत भितर, ग्रीन चिली आनी न्ही थोडेशें हांवें इमली सॉस घातलें. जर तुमचे कडेन आमटाण आसा न्ही जाल्यार तुमी ती आमटाण न्ही फुगोवन हितूंत भितर यूज करपाक शकता. आनी हें सगळें जें आसा पळय न्हू मिश्रण तें बरें मिक्स करून एक 10 मिनटां खातीर तशेंच सायड जावपा खातीर दवरपाचें आनी 10 मिनटां जालीं की ना मागीर तुमी हें खावन घेवपाचें. तर दनपारचें जेवण जें आसा पळय न्हू तें रांदून जाल्लें आसा. आनी जशें की तुमी पळयलां पळय न्हू तेंच आयज जेवणाक. आयज सोमार तर करता करता न्ही आयज वॅज थालीच जाली. आनी आयचें स्पेशल म्हटल्यार न्ही वांयग्याचें भरत जें आमकां दोगांकय न्ही खूब आवडटा. तर हें आमचें आयचें वॅज थाली. एक्चुली न्ही पर्पजली अशें कांय करूं नाशिल्लें. कोइन्सिडेंटली न्ही फूल वॅज थालीच जाली. म्हळ्यार जेन्ना वाडपाक गेलें पळय न्हू तेन्ना ताटांक एक एक वाडपाक लागतकीर कळ्ळें की अरे आयज तर खूब आयटम जाले आसा अशें म्हणून. आनी तर म्हटलें चल तुमच्याय वांगडा बी शेअर करया म्हणून आयची म्हाजी कोइन्सिडेंटली जाल्ली वॅज थाली. चलात तर जें वाडलां पळय न्हू तें व्हरून दिवया. पात्रांव बसला. आयज कोइन्सिडेंटली वॅज थाली. थँक्यू. करूं नाशिल्लें हांवें पर्पजली बट ते एक 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 डीश करता म्हटल्यार जाली ती थाली. कितें गुण येता सगळें कितें कितें म्हणनाका, जें जाय तें खावपाचें. तूं बेजारता न्ही रे वॅज जेवपाक म्हणून खूब ऑप्शन्स आसा तुजे कडेन आयज. हॅलो. तर न्ही लंच जें आसा पळय तें आमचें कंप्लीट जाल्लें आसा आनी हात न्ही सगळे पाकड पाकड जाल्या. तुमकां जें सकाळीं दाखयल्लें पळय हांवें पणसाचे गरे हाडले म्हणून जॅकफ्रूट, सो ते खाल्ले. सो ते हांवें काडून दिले हेका बीन. तर ते अशें लागले. एक्चुअली तेंच्यान निवळ करून दिल्ले आशिल्ले बट तेका न्ही खंय खंय असो मातसो दीक आसतात न्ही तसो दीक आशिल्लो तर ते मातशें लागता हातीक. आनी म्हाजी हालत प्लीज इग्नोर करात. रांदून बिनून झटपट जेवन बिवन जालें आनी सकाळीं मार्केटान गेल्लें न्ही वत बीत लागलें. आनी म्हाजें अशें खंय पयस वचूं लागीं वचूं मातशा टायमा खातीर वचूं चड टायमा खातीर वचूं म्हाका भायर खंय वचून येवन न्ही घरांतलीं कामां करपाक इतलो बेजार येता जाणा. तुमी म्हाका न्ही सकाळ फुडें उठून घरांतलीं सगळीं कामां कर म्हण आनी 6 सुमार भायर सर म्हण हांव सरतां. सगळें घरांतलें क्लिनींग ब्लिनींग करून ब्रेकफास्ट कर जेवण करून चल म्हण हांव वता. पूण म्हाका येवन जर रांद म्हटल्यार म्हाका इतलो बेजार येता ना. सो जेवण केलें आनी तुमी तर पळयलात आसतलें हें कर तें कर तें कर म्हटल्यार मागीर ते आयटम बी एक्स्ट्रा जाले. तर पयलीं अशें चिंतलेलें दाळ करतलें, रायस करतलें आनी बैंगन भरता करतलें म्हणून. मागीर अशें चिंतलें रातचें मागीर चपाती बी केली जाल्यार परत भाजी करपाकूच जाय न्हू. सो आतांच करून दवरया अशें म्हणून भाजी केली. मागीर ते बटाटाचें फ्राय केलें. बेश्टे दाळी वांगडा भरत बरें लागना न्ही मातशें कितें चटपटा आसल्यार बरें जाता अशें म्हणून ते बटाटाचें केलें. अशें करून आयटम जे आसा पळय ते वाडत गेले. तर आतां न्ही आमचें जेवण बी जाल्लें आसा. जेवण ते जॅकफ्रूट जे हाडले पळय ते बी खालें आनी आतां वयता वयर टॅरसीर. आतां तुमी म्हणटलीं टॅरसीर कित्याक तर मशीन लायिल्लें कपड्याक मार्केटांतल्यान येवन न्ही मागीर मातशें वेळान कपड्यांचें मशीन लायलें. कपड्यांचें मशीन लायलें. तर येवचें येवन लावपाक यादच ना. सो रांदपाच्या गडबडीन न्ही ते लावपाक विसरलें. हेका मागीर लेट याद जाली सो तें मशीन लायलें. मागीर आतां तें मशीन जालां. उदो जाल्लें जेवता तेन्ना. तर आतां व्हरून घालता वयर. टायम आय थिंक 3 सुमार जाली आसतली. तर कपडे जे आसा पळय ते वयर घालून येता पटपटीत मागीर सुकना. मागीर ते वाऱ्यान जे मातशें सुकता पळय तितलेंच मागीर ते अर्दे वले उरता अर्दे सुकता मागीर भितर सुकय फेना वाऱ्या तो वावर पडटा. तर पटपटीत वयता वयर आनी जे कपडे जे आसा पळय ते घालून येता.
कपड्यांनी काढून दवरलेले हांवें ते घालून येता वयर. हो गेल्लो आसा वयर. भायर बरो वारो मारता, थंडसो वारो सुटला. हो न्ही फोनाचेर उलयता दिसता, वयर आवाज येता. हां पळय. हॅलो, गुड इवनिंग. तर आतां न्ही सांजची 5:30 सुमार जाल्या. दनपारां जेवण बी जालें आनी आयज आमी न्ही वर्साचो फर्स्ट जॅकफ्रूट जो आसा पळय तो खालो. कापो पणस हाडलेलो आयज मार्केटांतल्यान. मस्त आशिल्लो. तर खूब दिसांनी आयज कमेंट रीड करता. तर हो आशिल्लो घरा. तर हेका म्हटलें तूं बी बस वांगडा. तर आयज म्हणपाक लागला आपूण बी बसता तुज्या वांगडा, तूं कमेंट रीड करता न्ही अशें म्हणपाक लागलो. मूड बी लायक. तर भायर न्ही निवळ केलां, सो उजो घातला, धुंवर येता सगळो. म्हळ्यार मोबायलाक बीन न्ही त्या धुवराचो इफेक्ट कळटा मातसो. तर खूब दिसांनी आयज कमेंट वाचता. एज युजल जे स्टार्टींग कमेंट आसा पळय न्हू, रिसंट जे कमेंट येयल्ले आसा पळय न्हू ते रीड करता. आनी पयलींच तुमकां सॉरी म्हणटा जे कोणाचें नांव बी जर प्रोनावंस करपाक चुकलें न्ही जाल्यार. तर सगळ्यांत पयली कमेंट आसा श्वेता शेणवी कुंकळकर. तुमच्या घरची होम टूर दाखय. म्हाका तुमचें घर खूब आवडटा. तर तुका आमचें घर आवडटा हेका लागून खूब थँक्यू तुका. आनी होम टूर जी आसा पळय न्हू ती येतली, बट मातसो म्हाका थोडो टायम जाय. आतां होम टूर तुमकां दिता म्हणटकीर सगळें सारकें सेटअप करून मागीर होम टूर दिवपाचें न्ही. तर मातसो म्हाका थोडेसो टायम दी, थोडे दीस दी. थोड्या दिसा नंतर न्ही मागीर होम टूर बी जी आसा पळय न्हू ती बी दितले तुमकां. तर नेक्स्ट कमेंट आसा राजश्री सातर्डेकर. व्हेरी नायस रेसिपी. जी काल हांवें बिब्याची रेसिपी शेअर केल्या पळय न्ही तुमच्या वांगडा, बिब्याच्या तोंडाक त्या रेसिपीचेर कमेंट आसा. नेक्स्ट कमेंट आसा एंथनी मास्कारेनेस. आय लव हाव हिंदू गोवन स्पीक कोंकणी. नायस रेसिपी. तर थँक्यू सो मच. आतां हिंदू गोवन लँग्वेज जी आसा पळय म्हाजी लँग्वेज डिफरंट, तेजी लँग्वेज डिफरंट. म्हटल्यार तेजी जी टोन आसा उलोवपाचो, जे प्रोनावन्सिएशन जे आसा पळय न्हू ते काणकोणा बेस, आनी म्हाजे उलोवपाची जी स्टायल आसा पळय न्हू ती सावड्ड्या बेस. तर आमची दोगांची कोंकणी हिंदू कोंकणी, बट उलोवपाचे प्रोनावन्सिएशन एंड ऑल जे आसा पळय न्हू सगळें डिफरंट. तो डिफरंट उलयता, हांव डिफरंट उलयता. तर हेजे फाटल्यान नेक्स्ट कमेंट आसा रोहिणी देसाय. थँक्यू फॉर कन्सिडरींग माय सजेशन. आय होप दॅट यू वील कीप युअर प्रॉमीस. हेजे खातीर जो कमेंट आसा पळय न्हू तो हो कमेंट जो आसा पळय न्ही रोहिणी देसाय तेजो कमेंट म्हाका येवना, हेका येयला. हेणे तो एक लास्ट टू लास्ट व्हिडिओन कितें तरी हेणे सांगलें न्ही की आपूण प्रॉमीस करता उलोवपाचो ट्राय करतलो म्हणून. तेका लागून पळय फुडें लाव पळया तरी सारकें पळया. तर ती प्रॉमीस दवरपाची ट्राय करतलो तो. कित्याक लागून आतां तेणें जावन सांगलें की आपूण बी येता म्हणून व्हिडिओन म्हाज्या, सो तेका लागून ट्राय करता तो. सो तुवें सांगलें म्हणून एटलीस्ट म्हाका तरी थोडो हेल्प जाता तसो करून. नेक्स्ट कमेंट आसा नीना नायक. जी मुगाटीची रेसिपी हांवें शेअर केल्या पळय न्हू तेजेर कमेंट आसा. मुगाच्यो गांठयो माउथ वॉटरींग जाला. सगळ्यांक कॅमेरा फेस करपाक जायना, पूण पयलीं तुजो हजबंड कांयच उलयनासलो. नाव ही इज टॉकिंग इट. विल टेक सम टायम, डोंट वरी. ही इज सपोर्टिंग यू, दॅट्स इम्पॉर्टंट. गॉड ब्लेस यू बोथ. थँक्यू सो मच नीना. तर हा पयलीं न्ही सामकोच हांवें कॅमेरा ऑन केला न्ही जाल्यार भायलो लोक बी कसो करता असो करून सायडीच्यान वता तसो बी वतालो. आतां तरी मातसो ओके लायक उलयता. अशें म्हणना की उलयता बरो उलयता, ओके लायक उलयता. आतां हांव कितले उलयल्या भितर तेजें तोंड पळय, फक्त 1-2 उतरां कितें उलयतलो, बट एटलीस्ट ट्राय तरी करता उलोवपाचो. नेक्स्ट इम्प्रुवमेंट. नेक्स्ट कमेंट हांव वाचता. हो बँड कित्याक जाता? कमेंट हांव वाचता. नेक्स्ट कमेंट आसा लिदिया लोबो. लकी हजबंड टू हॅव अ लकी वायफ. हार्ड वर्किंग, गुड नेचर, स्पीक्स वेल, नायस. गॉड ब्लेस यू बोथ. थँक्यू सो मच फॉर द ब्लेसिंग्स. थँक्यू. आनी तेजे फाटल्यान खुबशे आनी कमेंट आसा. भाग्यश्री नायक, प्रशिला शिरोडकर, एंटोवी सोजा, अंकिता नायक, प्रतिमा नायक, मागीर सिया सैल. खुबशे कमेंट आसा. ऐश्वर्या गांवस. ओके. सिडेला फेर्नांडीस. तर खुबशे कमेंट आसा. सगळे कमेंट न्ही एट अ टायम म्हळ्यार एक दिसा जेन्ना हांव अशें करून कमेंट वाचपाक बसता पळय तेन्ना एट अ टायम वाचप पॉसिबल जायना. सो जितले कमेंट वाचप पॉसिबल जाता पळय तितले कमेंट वाचता. थोडी नांवां बी घेता.
सगळ्यांक राग येवपाक जायना म्हणून प्लीज तुम्ही समजून घेया आय होप. आणि म्हाका न्ही एक मेन इम्पॉर्टंट कमेंट आसा नीता गोसावी हेचो न्ही एक कमेंट आसा, एक न्ही 2 कमेंट आसा, सो तुमकां हांव रीड करून दाखयता. एक्चुअली कमेंट अशें म्हणना, तेणे न्ही म्हाका एक बरें सजेशन दिलां. तर कमेंट मातसो व्हड आसा. आतां एक विचारपाक सोदतालें तुका की तुजे सबस्क्रायबर ऑलमोस्ट आतां 2K जावपाक लागला, बट स्टील यू डोंट गेट व्ह्यूज. अशें कित्याक? फायंड आउट सोल्युशन फॉर दॅट. तूं इतले त्रास घेवन शूट करता, एडिटींग करता, बट कितें तरी खंय तरी चुकता आसतलें अशें म्हाका दिसता. हांव खूब युट्यूबर्साचे व्हिडिओ पळयता, ऑल आर ग्रोईंग डियर. मागीर तूं फाटीं रावलें तें पळोवन म्हाकाय बी कशें तरी दिसता. म्हाका बी अशें दिसता की तुजें चॅनल ग्रो जावचो एंड तुका बी कितें तरी पेमेंट येवचो. वायट दिसलें देन सॉरी हां, बट म्हाका कितें दिसता तें हांवें सांगलें. तर तेजोच न्ही आनीक बी कमेंट आसा, तेणें म्हाका एक सजेशन दिलां. तर तेणें न्ही म्हाका एक सजेशन बी दिलां. तर एक्चुअली न्ही तेणें जें कितें सांगलां पळय न्ही तें बी सारकें. एफर्ट्स तर हांव घेताच, अशें ना की एफर्ट्स घेना, जें कितें करता तें अशेंच दाखयता अशें म्हणून. डेली व्लॉगिंग करप न्ही हेका एफर्ट न्ही भरपूर लागता आनी एफर्ट्साच्याहून चड न्ही पाशेस लागता. एक म्हटल्यार व्ह्युअर्स जे आसा पळय इतले पाशेस बी पिड्यार करता जाणां, अशें कमेंट आसता तकली बी सामकी पिड्यार जावपा सारकें. बट तेंचे ते कमेंट्स आसा पळय ते कन्सिडर करनासतना न्ही ते तांकां तशें सोडून दिवन नेक्स्ट डे परत फूल डे शूट करप, तितूंत भितर व्हिडिओ एडिटींग करप, अपलोडींग करप, एफर्ट खूब लागता. घरांतलीं कामां आसता, घरांतलीं कामां तर दीसभर सोंपत ना. जे कोण घरान कामां करता तांकां खबर आसतलें. तितूंत भितर हें युट्यूबाचें काम आसता. व्हिडिओ शूट करता आसतना बीन न्ही खूब कितें अशें आसता हें उलोवं काय नाका तें बी चिंतपा पडटा. सो सम पॉलिसीज आसा, सम अशें म्हटल्यार टॉपिक्स म्हणपाक शकता, सम असले वर्ड्स आसा जे तूं न्ही युट्यूबार जेन्ना शूट करता पळय तेन्ना यूज करपाक शकना. ते सगळें कन्सिडर करून न्ही शूट करपाक पडटा. तेजे भायर एडिटींग कोणाक म्हटल्यार आतां हांव एक उलयलें कितें तुमकां जर सांगलें तें कोण मुखाल्लो मनीस जो आसता पळय न्हू तें कोण कशें घेतलें हें बी कांय सांगपाक शकना. हें सगळें चिंतून करून एडिटींग करपाक पडटा, अपलोडींग आसता तेका तेजे भायर. सो एफर्ट्स हे भरपूर पडटा आनी डेली करपाक पडटा न्ही. आतां विकाक 1, 2, 3 जाल्यार व्हडले अशे त्रास पडना. आतां डेली करता म्हणटकीर आतां हय हो म्हाका डेली पळयता सकाळ फुडें जे म्हटल्यार सकाळ फुडें उठून तें दनपार म्हटल्यार न्ही सामको दीस बिजी आसता. घरांतलीं कामां, सकाळ फुडें हेजे वचपाची तयारी आसता, सगळें आसता. आनी मागीर दनपार जेवन मागीर एडिटींग अपलोडींग तें आसता म्हाजें. तेदो म्हळ्यार सांज जाता, सांजचे मागीर परत जेवणाची तयारी, सामको दीस न्ही बिजी वयता. आनी केन्नाच तुमकां अशें जेन्ना तूं युट्यूबार आहा न्ही जाल्यार तुका केन्नाच तो मोमेंट एन्जॉय करपाक मेळना. सारकें. सो तूं शूट करतलो काय एन्जॉय करतलो तो केन्नाय न्ही खंयी गेलें न्ही. आतां हांव म्हाकाच म्हणना, जितले युट्यूबर्स आसा पळय न्ही तेंच्या बद्दल सांगता. सगळ्यांक अशेंच आसता. तूं एक कितें आतां मुवमेंट आहा, तूं खंय वेडिंगाक गेलो, खंय फंक्शनाक गेलो, बर्थडे पार्टी गेलो, वेडिंगाक गेलो, जावं खंय जात्रेक देवळाक गेलो, कितें खंयी गेलो न्ही तुका डायरेक्टली लायव्ह न्ही अशें करून पळोवपाक मेळना. तूं शूट करता म्हणजे तुका मोबायलांतल्यानच पळोवपाक पडटा, स्क्रिनींतल्यानच. तर लायव्ह तुका मुवमेंट न्ही एन्जॉय करपाक मेळना. आतां पयर म्हाज्या कजनाचें लग्न जालें, लग्नाक थंय डान्स एंड ऑल आशिल्लो जाल्यार तेन्ना तुमकां न्ही हांव डान्स करता तें दिसलें. कित्याक लागून दिसलें? मोबायल न्ही हांवें थोडो वेळ भयणी कडेन दिल्लो, सो तेणें शूट केलो. सो तेका लागून हांव तो थोडो टायम जो आसा पळय तो एन्जॉय करपाक मेळ्ळो म्हाका. नाल्यार बाकीचो सगळें वेडिंग बी जी आसा पळय न्हू ती सगळी हांवें थंय जे रिच्युअल्स चलताले पळय सगळे रिच्युअल्स थंय उबें रावन हांवें शूट केला. हें सगळें हय. जो फोटोग्राफर आशिल्लो पळय तेज्या बरोबर, तो फोटोग्राफरूय बी बरो आशिल्लो. तो म्हाका सांगता यो पळय ती थंय फोटो, आपूण थंय फोटो काडपाक वयता, ते पोजीस दिसले बरे बरे, तूं बी यो म्हाज्या वांगडा. तो म्हाका आपयता यो हांगा यो पळय भट आतां हो रिच्युअल करतलो, तूं शूट कर. हय तो म्हाका सांगता बाबडो अशें म्हणून. इवन तेणें बी म्हाका खूब सांगलें. आनी ही सगळी जी आसा पळय न्हू म्हळ्यार बाकीचे जे लग्नाक गेले, इवन हो सुद्दां कोणाक मेळटा, कोणाक ग्रीट करता, म्हळ्यार कोणा कडेन बसून उलयता. अशें लग्नाक बी म्हळ्यार सगळी पयसुल्ली फॅमिली बी मेळटा आनी म्हाका तें कांय ना, हांव फक्त शूटच करता. सो हो म्हाका सदांच म्हणटा जे कोण युट्यूबर्स आसा पळय न्हू तांकां तो मुवमेंट जो आसा पळय तो केन्नाच एन्जॉय करपाक मेळना. ते न्हू आपल्याला कामाकूच बिजी आसता. सकाळीं उठ्ठा तेन्ना मायंडान येता, हांव सुद्दां एका म्हणटा आयज कितें शूट करपाचें. उठ्ठा तेन्ना मायंडान हो क्वेश्चन येता, न्हिदता म्हणल्यार बी तोच फाल्यां कितें शूट करूं. हें सगळें मायंडान चलत आसता. अशें ना की आमी जें कितें करता पळय न्ही घरांत तेंच दाखयता अशें ना. रेसिपीज सुद्दां इवन नवे रेसिपीज बीन ज्यो आमी
रेग्युलरली अशें तुमकां दिसतलें की आमी एवरी इयर बिबी हाडून बिब्याच्या तोंडाक करताले म्हणून हांवें ती ओनली बी हाडून तुमकां दाखयला अशें ना. तुमकां लागून ते हांवें स्पेशल बिबे दवरून तोंडाक केला. आमी थोडेशे खाले हेका बी हांवें खावपाक दिलें ना रे म्हाका रेसिपी शूट करपाक जाय म्हणून. असली परिस्थिती जाता. म्हटल्यार बिहायंड द कॅमेरा जो सीन आसता पळय तो असो आसता. अशें ना की जे कॅमेराचेर दिसता पळय न्हू तितलेंच आमचें लायफ आसता अशें ना. बिहायंड द कॅमेरा न्हू हेज्याहून बरेंच कितें लायफ आसता. तर जे पळय हे नीता गोसावी सांगता पळय न्हू सारके एफर्ट्स हे भरपूर घेता. आतां ग्रो कित्याक जायना चॅनल तेजो आन्सर म्हाजे कडेन ना. बट जितले म्हाजे हातीन आसा जितले हांव एफर्ट घेवपाक शकता पळय तितले घेता. डेली रुटीन दाखयता म्हजो, रेसिपीज दाखयता. मागीर जेन्ना केन्ना खंय वता पळय न्हू ते बीन दाखयता. थंय बी वचून शूट करून दाखयता. पयर मडगांव गेले मडगांव शूट करून दाखयलें. खंयचें फंक्शन अटेंड केलें थंय शूट करून दाखयता. रामनमी गेले तें शूट करून दाखयलें. आतां फक्त इतलेंच हांव करना की स्पेसिफीक म्हणल्यार एक जाग्यार हांव मुद्दाम जावन शूट करपाकूच वता अशें मातशें हांवें आजून तर करूना. आतां न्ही तो एक म्हाका मातसो ट्राय करून पळोवपाक जाय. हो बीन तो कमेंट नीता गोसावी तेजो कमेंट वाचलो आनी हो बी म्हाका म्हणपाक लागलो की अशें तशें म्हणल्यार आमचें बी डिस्कशन जालें आनी हांवें ताका म्हटलें हांव सगळे एफर्ट्स घेता सगळे ट्राय करता जे करून म्हाजे चॅनल जो आसा पळय तो ग्रो जावपाक शकता. बट हो एकूच जो आसा पळय न्ही मुद्दाम जावन ह्या प्लेसीर वचून हांवें शूट करप हें मातशें आजून करूना. तर आमी बीन आतां हो म्हाका म्हणटालो ट्राय करून पळोवया. तेजेर सपोज ग्रोथ येता जर लोकांक आवडटा न्ही जाल्यार करपाक जाता. बट आमी पयलीं करतालीं न्ही रे. खूबदां गेल्या तुमकां दाखयलेंच रे काबदरान बीच कोला बीच वचून आमी शूट केलां. बट जे आउटडोर व्हिडियोज आसा पळय ते म्हाजे वचनाशिल्ले. मागीर आमी रेसिपीचेर फोकस केलो. मागीर रेसिपीज वयता म्हणून. तुमी बीन कमेंट करून सांगा कितें करप बेटर ते. तुमकां कितें सजेशन आमकां मॅटर करता. तुमकां कितें पळोवपाक आवडटा ते जर तुमी म्हाका सांगलें सजेस्ट केलें न्ही सो दॅट म्हाका बीन तें शूट करपाक बरें पडटलें. म्हटल्यार आतां हांव तुमकां डेली रुटिनाचेच व्लॉग दाखयता रेसिपीज दाखयता खंय वयता ते दाखयता. इफ सपोज तुमकां आउटडोर आवडटा न्ही जाल्यार हांव तें शूट करून तुमकां दाखोवपाक शकता. लास्ट टायम आमी बिचार आदी गेल्ली कोला बीच गेल्ली आनी खंयचे बीच गेल्ली आमी काबदराम बीच गेल्ली. मागीर आमी एक पावसाच्या टायमार अशे वॉटरफॉलार गेले. ते बी म्हजे व्हिडियोज न्ही तितले वचूना. हिडन वॉटरफॉल काणकोणा सो ते बीन हांवें शूट करून दाखयले. एक ब्रीज ओल्ड ब्रीज न्ही तो खंय तो सादोशेम ब्रीज बीन ते सगळे हांवें शूट केल्ले. बट ते न्ही व्हिडियोज म्हाजे तितले वचूना. तेका लागून न्ही मागीर हांवें एवॉयड केले. इफ सपोज जर तुमकां म्हाजे आउटडोर व्हिडियोज पळोवपाक आवडटले न्ही तुमी सांगात सो तेणे करून म्हाका बी इजी वतलें आनी म्हाजो बी चॅनल ग्रो जावपाक बी म्हाका खूब हेल्पफूल जातलें. आतां कितलो म्हाजे सबस्क्रायबर ऑलमोस्ट 2000 जावपा आयले. 1.95K सबस्क्रायबर आसा म्हाजे. बट व्ह्यूज न्ही 1K to 1.5K हेजे भितरच येता. 1.2 1.3 हेचेरच स्टक जावन रावता. सो प्लीज हय समटायम्स सम रेसिपीज बी वता. बट अशें डेली रुटिनाचे बीन दाखयले न्ही विदाउट रेसिपी जाल्यार 1.2 1.3 हेजेरच स्टक जावन उरता. सो तुमी बीन म्हाजे जर तर तुमकां म्हाजे व्हिडियोज आवडटा न्ही जाल्यार तुमी बीन तुमचे कोण फ्रेंड्स फॅमिलीज आसा तांकां बी सजेस्ट करा. आनी खुबशे अशे व्ह्युअर्स बी आसा जे व्हिडियोज पळयता बट सबस्क्रायब बी करूना चॅनल जाल्यार प्लीज तुम्ही माझा चॅनल जो आसा पळय तो सबस्क्रायब करा. आता सबस्क्रायब करूना जाल्यार बी तुमकां एवरी डे सजेशना व्हिडिओ हो येतात. बट तुम्ही सबस्क्रायब केलो न्ही जाल्यार म्हाका बी खूब हेल्पफूल जातलो. आनीक तुमचे कडेन जर कितें सजेशन आसा जेणे करून हांव इम्प्रूव करपाक शकता न्ही जाल्यार प्लीज तुम्ही सजेस्ट करा. खूब हेल्प जातली. तर चलात आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो इतलोच हांगाच थांबोवया आनी फाल्यां परत मेळपाक येता सांजे 6 वरांचेर असोच आनी एक नवो आनी इंटरेस्टिंग असो व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन थँक यू फॉर वॉचिंग. बाय अँड टेक केअर. आणि एक मात तुम्ही माझ्या चॅनलाचे नवे आसा जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब करा. तुम्ही सबस्क्रायब करपाक विसरता. तुमकां जर म्हाजो व्हिडिओ आवडटा न्ही जाल्यार लायक बी करपाक तुम्ही विसरता आनी कमेंट करात. कमेंट करपाक विसरनाका आनी सजेशन दिवपाक विसरनाका. तुमचे सजेशन जे आसा पळय न्हू ते म्हाज्या खातीर खूब इम्पॉर्टंट. चलात तर फाल्यां मेळया सांजे 6 वरांचेर. बाय बाय. बाय बाय.